Seguo con grande preoccupazione la situazione in Afghanistan e partecipo alla sofferenza di quanti piangono per le persone che hanno perso la vita negli attacchi suicidi avvenuti giovedì scorso e di coloro che cercano aiuto e protezione. Affido alla misericordia di Dio Onnipotente i defunti. Ringrazio chi si sta adoperando per aiutare quella popolazione così provata, in particolare le donne e i bambini. Chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del Paese. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti. La storia della Chiesa ci lo insegna. Come cristiani questa situazione ci impegna. Per questo rivolgo un appello a tutti a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno. Preghiera, digiuno, preghiera e penitenza. Questo è il momento di farlo. Sto parlando sul serio. Intensificare la preghiera e a praticare il digiuno, chiedendo al Signore misericordia e perdono.
सगल्यांक तुमकां ती बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आज नोवेनाचो दुसरो दीस. आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसान दिनवासणीचे मीस भेटयता. आयवन कॉस्टा सगलीं आपल्याक मेळिल्ली देणी देवाक भेटोवन देवाचे आर्गां आठयता. तशेंच आज जल्माचो दीस मेल्विन कुलासो आपलो जल्माचो दीस समोरता. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो आशिर्वाद घालूं म्हणून मागुया. तशेंच मागुया सगलीं आमची भावां भयणां जी पिडेस्त आसात, जी आपल्या खातीर मागूंक लायतात, जी आमची भावां भयणां कुश्टवतात, जी आमची भावां भयणां आपणा पासत उदीक आनी उदीक मागण्यांत दवर म्हूण सांगतात, आनी जी कोण भुरग्याक कोंत्रेकतात आवय जावंक सोदतात तसल्या आमी जोड्यां खातीर ती आमी सांत ह्या बलिदानांत तांचे पासत मागता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू अधिकार आनी सगली शक्ती आसलेल्या भाशेन आपले कार्य चलयतालो, कित्याक तो सोबद आमचे मदें मनीस जालो आनी मेळे आत्म्या वयर ताका अधिकार आसलो. मेळे आत्मे ताका भियेताले आनी तांकां तो नश्ट करून उडयतालो. देवाची आज्ञा आपल्या जिवितांत सदांच पाळूंक जेजू तयार आसलो, कित्याक देवाचो पूत तो जावन आसलो. आमी देवाची भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकी आपल्या रुपाची आपल्या आकारान आमकां रुचल्या. तर दर दिसाक जेजू आमकां आपले शक्तीन भरता. ताची शक्ती आमी घेवन आमी ताची फाटलावदारां कशीं ह्या संवसारांत अदीक आनी अदीक येजमानपण चलयतना ताच्याच बोडान सगळें आमचें जिवीत मांडून हाडून ह्या मिसान सायबीण मांयक फुडें घालून खोतखोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणे मागुया. काळजांतान दूख दवरतल्या बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपूंक आयलाय. आपूंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्या. तूं देवा बापाच्या उसव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सुपूर्ण देणी तुजे तान उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागयोन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरें जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंतीची वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोलें निसंतोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना.
तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सगलीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं आनी रातची आनी काळोखाची न्हय. म्हणटोच एरा भाशेन आमी न्हिदून आसचे न्हय, पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवण थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपडची न्हय, बगोर आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी सोडवण जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं व मरून वचूं, ताच्या एकवटांत आमी जेवचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटोच जशी तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ गोठ करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापोना. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणां. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, काळीज गोठ दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गार. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Sorvispo तुमचे सोवे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियांतल्या काफारनाव नगरांत देऊन गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोल्या परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हणलें, नासरेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो पवित केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगल्या मोदेकात ताका दोरनीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो. सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें? अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचे पयलें वाचप बागेवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयली चिटी वेलें वाचप. फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट पॉल टू द तेसलोनियन्स. आनी बागेवन पावलो आमकां उगडास करता खंयच्या काळार आनी घडये हें घडटलें ताचे विशीं तुमकां बरोवची गरज ना. यू डोंट नो द टायम नो द आवर वेन द फायनल आवर वील कम. कित्याक चोर जसो रातचो येता सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणात. यू नो वेन द डे ऑफ द लॉर्ड वील कम. कित्याक सोस्ती आसात भिरांत ना अशें म्हणटात तुयच आसतना बालोंटाची वायट अकस्मात सुरू जाता. म्हणजे जी कोण गोरबेस आसात तांकां अकस्मात सुरू जाता भुरगें जावपाचें. आनी रावो नासलेले निसंतार तांचेर येतले आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. नो वन वील बी सेव्ड इफ यू आर नॉट रेडी. जेजू आमकां हेच आयच्या शुभ वर्तमानान उगडास करता. काय बरी तो मेळो आत्मो काडटा तेन्ना काय बरी उतरां म्हणटा, बायस सोर ह्या मनशाचो आनी देंवचार ताका भिवन त्या मनशाक दुखोय नासतना बायस सोदता. म्हणजे बाबा भयणीनो हो गराव आनी ह्या मनशा भितरलो बायस सोर आमच्या जिवितान देवाक तर आमी अधिकार दिता. इफ यू गिव ऑल द कमांड टू द लॉर्ड आवर गॉड जाल्यार सगळें देव आमचें सगळें बरेंपण करता. देव आमचें सगळें व्हड व्हड विस्मितां करता. गॉड वील हॅव मार्वलस थिंग्स एंड ही वील डू मार्वलस थिंग्स इन आवर लायफ. पूण आमी ताका सगळी आमची सत्या आनी अधिकार दिवंक गरज. आमी जायते फावटी देवाचें उतर आयकता. प्रवाद्यांक अधिकार दिलो. बाबा भयणीनो आदल्या खोरार आमी पळयता कशे तरेन देव प्रवाद्यांक आपयता तांकां अधिकार दिता. कशे तरेन दुसऱ्या हेर मनशांक देव पाठयता. पूण जेजूक अधिकाराची गरज नासली कित्याक तो सोब आमचे मदें मनीस जालो. इट वॉज द वर्ड दॅट वॉज मेड फ्लॅश. म्हणटच तो अधिकारान सगळें करता. विथ ऑथॉरिटी ही डज एवरीथींग. आमकां किरीत भाशेन ह्या संवसारान जियेता आसतना सगळीं अजापां आनी सगळीं विस्मितां जेजून करून दाखयलीं. इवन ओवर दोज हू वर पोजेस्ड, जांचेर मेळे आत्मे आसले तांकां जेजून सगळ्यांक नश्ट केले. आनी जेजू म्हणटा हांव देवाचो पूत. आय एम द वर्ड दॅट हॅज कम डावन फ्रॉम हेवन. हांव तो त्याच सर्वंडाराचो तुमकां सुटका दिवंक आयला. सगळ्या स्वतंत्रतायेन सगळ्या आमच्या अधिकाऱ्यान आमी ह्या सोम्याक मानून घेवंक गरज. आमी तो ताचे स्वत मानतले जाल्यार पयले सुवातेर सगळ्या आमच्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान आनी सगळ्या आमच्या आत्म्यान ह्या आमच्या सोम्याक आमी आमचो नमस्कार करूंक गरज. जेजू आमचे सगळें विस्मितां करता कित्याक तो अधिकाऱ्यान हें सगळें करता. बापातान तो आयला आनी आमकां सगळ्यांक बरेपण हाडूंक तो वावुरता. म्हणटकूच बागेवन पावलो म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी सोडवण जोडची अशें देवाचें निर्मण. इट इज गॉड्स वील दॅट थ्रू क्रायस्ट वी वील बी सेव्ड. म्हणटकूच जरी तर आमी सोम्याचे सोत मानता जाल्यार आमकां हो सोमी ह्या सगळ्या वायटांतले निवारतलो. आनी बाबा भयणीनो तुवें आसलेलीं मनशां वेन गॉड जीजस हील्ड दॅट मॅन हू वॉज पोजेस्ड. काय बरीं उतरां म्हणटात. कसलें उतर हें? अधिकाऱ्यान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. म्हणटकूच इट इज विथ पावर एंड ऑथॉरिटी. अधिकाऱ्यान आनी पदवेन जेजू सगळें करता कित्याक देवाचो पूत तो ताका सगळो अधिकार आनी महिमा आसली. बाबा भयणीनो आमचें जिवीत तर आमी त्याच जेजूक सोंपोवत जाल्यार आमचें जिवीत तर ताचे मुखार आमी दवरीत जाल्यार देव आमकां सगळ्यांक आमी जिवी आसूं मरून वेतेलीं ताच्या एकवटान आमी जिवोवचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो अशें बागेवन पावलो बरयता. म्हणटच जशें तुमी करून आयल्यात तशेंच एकामेकाक बुजवण
दियात आनी एकामेकाचो बावाट गोड करात. गिव कम्फर्ट टू वन अनदर आनी इनक्रीज युअर फेथ बाय बीइंग विथ वन अनदर. म्हणटकूच एकामेकाचो बावाट तुमी वाडोवयात आनी एकामेकाक बुजवण तुमी दियात. आमच्या जिवितान जायते फावटी एकामेकाचो बावाट वाडोवचे बदलेक आमी दुसऱ्यांक खाला उडयता, दुसऱ्यांची आमी बावाट पिड्यार करता, दुसऱ्यांक आमी बुजवण दिवचे बदलेक वी आर ऑलवेज नेगेटीव विथ वन अनदर. जेजू आज आमकां म्हणटा, तुमी म्हजी पाटलावदारां. ह्या संवसारांत उजवाडाची किरणां तुमी जावं उजवाडाच्यो कोरण्यो करात. ह्या संवसारांत दुसऱ्यांनी तुमकां पळोवचे खातीर एकामेकाच्या मोगान जियात. ह्या संवसारांत तुमी सगल्या मदें म्हजे गोवाय जावचे खातीर एकामेकाक बुजवण आनी मोगान तुमी जियात. हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया. तेन्नाच की आमचे वेले सगळे मेळे आत्मे, आमचे वेले सगळे वायट, आमचे वेले सगळे नोश्ट पयस जातली. हीच कृपा सायबीण मांयच्या आदारान आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काडयान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचली, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलोदी तुजी पोरसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सोंतां भोगताची सभा. देखून सगल्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विचे आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो, तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घुटपोर घोटुया. तुझ्या गोसानी पुनर्जीवन मोडा पुर्वी तुवें आमकां सोडूयली सोग्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिताव. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मरे देवाची माई सांगती तिचो पुती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवेदार बापा, सूर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा धर्म दिता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिरी संवसाराची पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोतान
आनी अधिकाऱ्यान उलयतलो असतो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमीन. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें तुजें बरेंपण केदें व्हडलें सर्वेस्पराक प्रार्थुया.
प्रितीच्या बापा, सुर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान ती जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यां बुधवार म्हणटकूच फाल्यां आमचें पवित्र ओर सांजे जातलें तें जावचें ना. सकाळचें मीस जाल्या उपरांत आमी अर्दें ओर पवित्र ओर आमचेच इगोर्जेन मिसाच्या उपरांत रोखडेंच आमी करतले. म्हणटच सुत्रायदोची मीस जाल्या उपरांत सकाळचें आमी ओर करतले अर्दें ओर. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Jesus,